नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान भेटयली 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां. विकसित भारताचो संकल्प तरणाट्यांनी सिद्ध करचो. प्रधानमंत्री. अमेरिकेचे विदेश वेव्हार मंत्री मार्को रुबियो भारत भेटेर. क्वाड परिषदेत जातले वांटेकार. आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दिसाचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. जैवविविधताय सांभाळून दवरपाचे केले आवाहन. लोकभवनात आयोजित राष्ट्रीय युवा संसदेचे गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आणि केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. आणि इंडोनेशियाच्या जकार्ता शहरात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कोडेवर सर्तीत युनियन हायस्कूलाची विद्यार्थिनी उपासना कुमारी हिका मेळ्ळे यश. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 19व्या रोजगार मेळाव्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 51,000 परस अधिक युवांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. हालींच केल्ली 5 दिसांची आपली विदेश भोंवडी फक्त राजनैतिक दृष्टिकोनांतल्यान नासली जाल्यार ती संवसारीक पावंड्यार भारतीय युवांक खातीर रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध करतली अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं. कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है. दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत आता फक्त एक व्हड बाजारच न्हय जाल्यार संवसारांतलो एक व्हड इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हूण मुखार सरला. मॅन्युफॅक्चरिंग क्रांतीत भौशीक आणि खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकेक लागून देशातल्या युवांक व्हड संख्येन रोजगार मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं. इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है. अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो 4 दिसांच्या भारत भोंवडावले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तांणी भेट घेतली. भारत अमेरिका व्यापक संवसारीक रणनीती भागीदारीत सेगीत जावपी उदरगत आणि क्षेत्रीय आणि जागतिक शांती आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांचेर हे वेळार दोनूय फुडाऱ्यांमदीं चर्चा जाली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्स हँडला वेल्यान नमूद केलें. रुबियो हांची ही पयलीच भारत भोंवडी आसा. ह्या भोंवडे वेळार ते आग्रा आणि जयपुराचो लेगीत दौरो करतले. 26 मेक नवी दिल्लीत जावपी क्वाड समूहाच्या बसकेत ते वांटेकार जातले. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी ह्या बसकेत ऑस्ट्रेलिया, जापान आणि अमेरिकेचे विदेश मंत्री वांटेकार जातले. भारत दौऱ्यार आयिल्ले सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडोलिडीस हांणी काल राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्षांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रपती भवनात खासा मेजवानीचे आयोजन केले. भारताचे सायप्रस देशावांगडचे संबंध धोरणात्मक भागीदारी पावंड्यार व्हरप हे दोनूय देशांमदीं आशिल्ल्या विश्वासाचे प्रतीक आसा आणि ताका लागूनच परस्पर सहकार्य वाडोवपा खातीर नव्यो संधी उपलब्ध जातल्यो अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी हे वेळार उलयतना सांगले.
घेऊया खबरापत्रात एक लहानसोच विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय सरकार आणि गोंय राज्य जैवविविधताय महामंडळाच्या जोडपालवान दोनापावलाच्या लोकभवनात आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दीस 2024 मनयलो. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार जैवविविधतायेचो सांबाळ करपी संशोधक, पत्रकार आणि जैवविविधताय व्यवस्थापन समिती तेच प्रमाण रानजीवांचे राखण करप्यांक राज्य जैवविविधताय संवर्धन भोवमान 2025 भेटयलो. ह्या कार्यावळी वरवीं गोंयांत सुरू आशिल्ल्या जैवविविधतायेच्या जतनायेचे यत्न, वातावरण बदला कडेन आस्पावन घेवपाचे यत्न, शेतकामाच्या उदरगती खातीर सुरू आशिल्ल्यांचो नियाळ घेतलो. गोंयची सैमीक संपदा भोवमोलाची आसा. गोंयाक जो सैम लाभला तसो देशांत हेर राज्यांनी पळोवपाक मेळना. राज्यांतलो नस्तंत घाट आनी हांगाचे वन्य जीव हीच गोंयची खरी संपत्ती जावन आसा आनी तांकां सांबाळप ही आमची जापसालदारकी अशें मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीत उलयतना सांगलें. स्टेट आसा आमकां सगळ्या जाणांनी ही बायोडायवर्सिटी आमी जर सांबाळून दवरपाचें काम तितकेंच आमचें आसा. आनी ही बायोडायवर्सिटी सातत्यांत फॉरेस्ट आसतले, रिवर्स आसतले, वॉटरफॉल आसतले, लँड आसतले, खाजन लँड आसतले, वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतल्यो, मेडिसिनल प्लांट आसतले, ट्रेडिशनल सीड्स आसतली, मरीन बायोडायवर्सिटी आसतली आनी ब्युटिफूल इकोसिस्टम आसतली. ह्या हातूंतल्यान हें सगळें प्रिजर्व आसा. आमी जेन्ना हें पळयता तेन्ना ते एके वाटेंतल्यान आमचे वेस्टर्न घाट्स, दुसरे वाटेंतल्यान आमचे अरेबियन सी हाजो जेन्ना टोटली इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमी आमच्या स्टेटींत सांबाळून दवरला, हाज्याय फुडें तो सांबाळपाची आमकां सतोदीत गरज आसा. म्हणून आमी जें म्हणटा की नेचर सांबाळपाची जबाबदारी ही फक्त सरकाराची न्ही, राज्यांत जावपी प्रत्येक मनशाची आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांची आसा, आमची सगळ्यांची आसा आनी तें सगळें मेळोन आमी ती सांबाळुया. गोंयांत कोण्याचें उत्पादन घेवपा खातीर सरकार यत्न करता आनी 250 किलोमीटर लांबायेच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोनूय देगांनी वेगवेगळ्या तरांची झाडां लावपाचो यत्न लेगीत सरकार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गोंय जैवविविधताय व्यवस्थापन समिती आनी आपमजत गटाच्या मजतीन ही कार्यावळ 5 जून सावन सुरू जातली अशी माहिती तांणी दिली. म्हणजे नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हाजेर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें सरकारान थारायलां. प्लांटेशन इट इज अप्रॉक्सिमेटली 250 किलोमिटर्स ऑफ द प्लांटेशन गोंय सरकार करतलें आनी ज्यो BMCs बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीज हाजी काळजी घेवपाक तयार आसा ताज्या खातीर लागपी फंड्स सुद्दां प्रोविजन आमी करतले की तुमी सांगची ही 20 किलोमिटरची हें जें आहा पळय न्ही हायवेज आमी काळजी घेता. तुम्ही जे कितें आमी लोकांक पयशे दिवचे ऐवजी आमी BMCक दिवपाक शकता, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाक शकता. हांवें तर थारायलां की आमकां पुराय गोंयांतले नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज म्हणजे ज्या जाग्यार मिडियन आसात आनी ज्या म्हणजे रोडाच्या मदीं आनी रोडाच्या सायडींनी दुसरी वाटेन वेगवेगळी गोंयांतलीं झाडां मांडल्या आनी हाजें प्रिजर्व करपाचें काम तुमकां सगळ्यांक दिवपाक तयार आहात. मिठागर सांबाळपा खातीर आतां मेरेन 50 मीठ तयार करपी शेतकारांक 1 लाख रुपयाचे आधार मोल सरकारान फारीक केलां. ही मिठाची आगारां राखून दवरप गरजेचें आसा
आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. दिसता 50 लोकांक 1 लाख रुपया दिवपाचें काम. हांवें 1 लाख रुपया फक्त कित्याक म्हणटा, गेली कितलींशींच वर्सां ते बाबडे सॉल्ट पॅन सांबाळटा. म्हणजे जेन्ना मिठागराचेर टॅक्स लागलो, मिठाचेर टॅक्स लागलो, गोंयांतल्यान टॅक्स लागलेलो, म्हणजे तांकां आपलें मीठ विकतले जाल्यार तें मीठ विकून पयशे सरकाराक दिवचे पडटाले. ताज्या उपरांत स्वतंत्र जालें, बट म्हाका दिसना मिठागारांक सरकारान केन्ना डायरेक्ट खंयसर पयशे दिले आसतले अशें. हांव म्हाका भाग्यवान समजता की मिठागारां प्रिजर्व करपाची म्हणजे आमी एक संकल्पना प्रदीप सर मुकादम आनी बायोडायवर्सिटी हेंच्यांनी मांडले, म्हणून आज 50 मिठागार आज स्टेजीर आयले आनी सगळ्या जाणांक 1 लाख रुपया आमी केलो. आनी हें काम फुडें व्हरपा खातीर सरकाराचो तेंको हो सदोदीत आसतलो. आनी आमीच गोंय विद्यापीठात 23 आणि 24 मे या 2 दिसा राष्ट्रीय युवा संसदेचे आयोजन जाता. या युवा संसदेचे उक्तावण गोंय राज्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आणि केरळ आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी जाले. ह्या वेळार गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार गोविंद गावडे आणि युवा संसदेच्या निमतान आमी कितें शिकपाक आयल्यात, कितें जोडपाक आयल्यात, कितें करपाक आयल्यात आणि आमकां खंय वचपाक जाय हाची जाण जाता अशें केरळ आणि तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी उक्तावणा वेळार सांगले. नेशनल यूथ पार्लियामेंट की वजह से इसको हम क्या पाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. आपको अगर आपका हस्ताक्षर करने भी नहीं आता तो भी आप राजनीति में आकर मंत्री बन सकते हैं. ऐसे हमारे आज के देश का माहौल है. इसके यहां गौर से देखने की आवश्यकता है. आप सभी युवा हैं, क्या राजनीति में ऐसे लोग आने चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजनीति में हमको ऐसे युवा चाहिए, 1 लाख युवा चाहिए जो पूरी तरह इस देश के इतिहास को, देश के भूगोल को और देश की पूरी संपन्नता को जानते हैं. क्या अपना इतिहास रहा है, कैसे हमारी सांस्कृतिक एकता रही है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, ये सब पढ़कर आगे आने वाला युवा इस देश का नेतृत्व करने वाला है. ऐसे यहाँ के पार्लियामेंट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, परंतु अगर यहां से अगर कुछ सीख लेकर हम नहीं जाएंगे, such programs are of no use. We have come here all the way from different parts of our country just to learn and understand what we are to be next. हम कहां जाएंगे आगे जाकर, क्या करने वाले हैं आगे जाकर. हमको यहाँ कुछ वी आर क्वालिफाइड नाउ टू बी अ पार्लियामेंटेरियन, अ लेजिस्लेचरियन, एन MLA और एन MP. ऐसा अगर हम हो सकते हैं तो हमको करने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय युवा संसदेच्या आयोजनाचे सगळ्यात व्हड महत्व म्हळ्यार भारताच्या लोकशाहीची स्फूर्त साजरी करप अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तावणा वेळार उलयतना सांगले. It is a celebration of India's democratic spirit. It is heartening to see so many young minds coming together to deliberate, discuss, and engage with the ideals that form the foundation of our republic. India is the world's largest democracy, but the greatness of our democracy does not rest only upon elections, institutions, or constitutional provisions. Its true strength lies in the active participation of aware, responsible, and enlightened citizens. The ability to think critically and engage constructively has become more important than ever. Democracy does not mean speaking the loudest. It means listening with patience, reasoning with maturity, and acting with responsibility.
The youth parliament helps cultivate these very values. It is also important to remember that parliamentary democracy is not merely a system of governance. It is a culture of dialogue, consensus building, and constitutional morality. 2 दिवस चलपी राष्ट्रीय युवा संसदेच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपले मत उक्तायले. मुझे पता है कि you have all that caliber, you have potential, you have capacity, you have intelligence, you have knowledge, you have passion, you have a creativity. But you need to know your strength and the potential. Unless you know your strength and potential, you cannot come out and give your best to the country in nation building. बोर्डे दिवचलच्या सिया कॉम्प्लेक्सात आयज उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटात आशिल्ल्या मालाचे लुकसाण जाले. संतोष सुतार आणि तांचे कुटुंब या फ्लॅटात भाड्याचेर रावताले. कांय कारणाक लागून तांचे कुटुंब भायर आशिल्ल्यान तांचो जीव वाटावलो. घरात भितर आशिल्ल्यो भांगराच्यो वस्तू आणि रोख पैसे लासून गेल्यात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. उजो पालोवपी दळान आता उज्याचेर पुराय नियंत्रण मेळयला. ना शॉर्ट सर्किट म्हणून आमी इन्वेस्ट करूं शकना. म्हणजे कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां एंट्री करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातालें प्रॉब्लम. मागीर आमचे जे कलीग आहा सगळे तेन्ना पिल्ले परत आशिश ते स्टाफ आहा आमचे प्रवीण चंदा सगळ्यांनी इतले ड्युटी स्टाफ हे करून आमी BSED इतले स्मोक आसलो की आमकां BSED यूज करचो पडलो आनी ते BSED यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्ल्या चेक बाय दोतोर या उपक्रमा अंतर्गत गोंयांत 5 मे ते 5 जून मजगती हेल्थ विथ आयुर्वेद ही खासा मोहीम सुरू आसा. या मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांक फुकट भलायकेचो सल्लो, भलायकेचे फुकट उपचार आणि फुकट वखदां पुरयतात. आयिल्ल्या दुयेंतींची नोंदणी आणि उपचारांची म्हायती दवरपा खातीर एक खासा सॉफ्टवेअराचो लेगीत वापर केला अशी माहिती गोंय आयुर्वेदीक कावन्सिलाच्या अध्यक्षा डॉ. स्नेहा भागवत हांणी दिली. या मोहिमेची अदीक म्हायती मेळोवपा खातीर नागरिकांनी goaonline.gov.in या संकेतथळाक भेट दिवची अशें आवाहन तांणी केलां. आमच्या हांगा आतां उर्जा वेलनेस सेंटर हांगा 5 मे ते 5 जून हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पेनाच्या अंडर फ्री मेडिसिन, फ्री कन्सल्टेशन आणि फ्री ट्रीटमेंट ह्या कॅम्पेनाच्या अंडर ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत चेक बाय दोतोर 2 ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर कॅम्प चालू आसा. पणजे हांगा हो कॅम्प चालू आसा. हातून स्पेसिफीक म्हणल्यार आमकां एक सॉफ्टवेअर दिला. त्या सॉफ्टवेअराच्या थ्रू आमी ते पेशंट्स रजिस्टर करप आणि तांचे अप्रूव्ड मेडिसीन लिस्ट, अप्रूव्ड मेडिसीन रेट्स आसा ते आमी थंय घालप आणि ते सॉफ्टवेअर म्हणजे इट इज गिविंग रियल टायम पिक्चर ऑल्सो. सो कितले पेशंट्स जाले आणि कितले ट्रिटमेंट्स जाले डे टू डे ताजेरूय आमकां म्हायती मेळटा. तशेंच सगळ्या लोकां खातीर एक बरी संदी आसा आपली बॉडी ट्रीट करून हील करपाची आणि ती बी नॅचरली म्हणजे आयुर्वेदीक मेडिसीन, ट्रीटमेंट, पंचकर्म, वेगवेगळे जे दिनचर्या ऋतुचर्यान सांगिल्ले ज्यो गोष्टी आसा ताजे बद्दल आमी पॅम्पलेटूय बी दिता. सो अस्तुरी सक्षमीकरणा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मत पेडणेचे आमदार प्रवीण हल्लेकार हांणी उक्तायलें. दारगळच्या कोजागिरी MCLF कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी आणि गोंय सरकाराच्या कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोडपालवान पेडणे तालुका मर्यादीत लोकनृत्य सर्तीचें आयोजन केलें. ह्या सर्तीचें उक्तावण आमदार प्रवीण हल्लेकार हांचे हस्तुकीं जालें. जे मनशाच्या भितर एक भंय आसता तो आयज भंय भायर गेलो आसा तेंचो आनी ती फुडें सरलेली आसा. तशीच तेंच्यांनी फुडें सरून जे आयज आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट आयज दिता आनी खूब बरें दिसता जेन्ना महिला खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी रावप. वेल्लीचे आमदार कृत सिल्वा हांणी आयज मुखेल वीज अभियंत्यांची पणजेत भेट घेवन वेळी मतदारसंघात हातात घेवपा आशिल्ल्या वीज दुरुस्तीच्या कामाचो नियाळ घेतलो. पयलीं थारायिल्ले प्रमाण वीज खात्यान 30% कामां लेगीत पुराय करूंक नात. आतां ती कामां पुराय जातली अशी आस्त आमी बाळगिता अशें आमदार कृत सिल्वा हांणी सांगलें.
आज चीफ इंजिनियरा बरोबर हांवें मिटींग फिक्स केल्ली कित्याक फाटले 2 फावटी फाटी पावस जालो तेन्ना आमकां मेजर इश्यूज जाले सारके चिंचिडी एरिया ड्रामापूर एरिया प्लस आमचे वेल्डे एरिया सो लास्ट इयर आमी जायते मिटींग घेवन आमी हें केल्लें की एक फिल्डराचेर कितें प्रॉब्लम आहा कितें तें सोल्युशन बी सगळें दिल्लें आसलें आतां कितलें जालें कितें जालें ना तें आज रिव्यू घेवपाक येतलो तितून 30% पासून काम जालें न्हय मेजर आमचें आसलें तें अंडरग्रावंड केबलिंग आतां सिल्ली ड्रामापूर सालजोरा आमचे चिंचिणी पंचायत एरिया 24-25 बजेटा पासून आमचो 51 crores पास जाल्लो त्या पासून काम स्टार्ट जालें ना प्लस आमचे ओवरहेड केबलिंग चेंज जावपाक आसलें तेंय जालें ना सो आतां लास्ट टायम आमकां कंटिन्युअस लायट वयता आनी लोकांची प्रॉब्लम जाली ना आनी काम टेंडर दिल्लें त्या पासून 2-2 वर्सां वयताय हांवें काम की चिंचिणी चलता तें 2-2 वर्सां गेलां सो आजून पासून कंप्लीटूय जायना सो आयज हें सगळें डिस्कशन जालां आमच्या चीफ इंजिनियराक कोडेवर 7.0 या सर्तीच्या निमाण्या आंतरराष्ट्रीय फेरयेत चिंबलच्या युनियन हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या भलायकी विशयक प्राण या मोबायल ॲप्लिकेशनाक खाशेले इनाम फावो जाले. विद्यार्थिनी उपासना कुमारी हिणी युनियन हायस्कुलातर्फे गोय आणि भारताचे प्रतिनिधित्व आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर केले. 16 आणि 17 मे या 2 दीस इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता हांगा आयोजित केल्ल्या ह्या सर्तीत गोंयच्या भुरग्यांनी वांटो घेवन देशाचे नाव परजळीत केले. उपासना कुमारी हिणी सादर केल्ल्या ह्या प्रकल्पाक गरीन स्टेम हो भोवमान फावो जालो. पुराय संवसारभरांतल्यान 17 परस चड देशांतले 150 परस चड प्रकल्प ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ले. जातूंतल्या 12 जैतिवंत सर्तकांक इनामां भेटयली. ह्या 12 जैतिवंत सर्तकांत चिंबलच्या युनियन हायस्कुलाचे उपासना कुमारी हिणें हें इनाम आपल्या नांवार केलें आनी देशाचो गौरव वाडयलो. हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आपल्या आल्तिनोच्या बंगल्याचेर ह्या विद्यार्थ्यांक आपोवन तांचो आनी तांच्या मार्गदर्शक शिक्षकांचो भोवमान केलो. ह्या विद्यार्थ्यांक शाळेंतले शिक्षक दिलीप वजे आनी कोडिंग तज्ञ व्यंकटेश प्रभू तेच प्रमाण संवाद कुशळटाये खातीर मार्गदर्शन करपी ध्रुव कटारिया हांचे मार्गदर्शन लाभलें. शिक्षकांनी कितलेंय बरें मार्गदर्शन केलें तरी लेगीत विद्यार्थ्यांनी तें समजून घेवन आपले परीन संवसारा मुखार आपूण शिकिल्लें ज्ञान मांडपाक जाय अशी ह्या प्रकल्पा विशीं माहिती शिक्षक दिलीप वजे हांणी दिली. 11 आणि 12 एप्रिलाक नॅशनल्स जेन्ना जाली तेन्ना आमची दोन्ही टिम्स थंय पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी लक्षात येलें की आमची एक मागीर सिलेक्ट जालें म्हणून तांच्यांनी अनाउन्समेंट केली. आतां एप्लिकेशन जें आमी डेवलप केलां तें एप्लिकेशन आसा प्राण नांवाचें. त्या प्राणाचें जर आमी फूल फॉर्म पळयत जाल्यार पेशंट रिलीफ एड नेटवर्क अशें तेजें आमी फूल फॉर्म दवरिल्लें आसा. सो हे फूल फॉर्म सुद्दां किंवा हें नांव जें सुद्दां आहा तें उपासनान सुचयलें नांव कित्याक हांवें मॅक्झिमम काम त्यांच्या कडच्यान करून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमी सगळें सांगप आनी भुरग्यांनी करप तेजे परस भुरग्यांनी जर ते पुराय पद्दतीन जर करत जाल्यार ते चड प्रमाणात तांचें काम जाता. आमी गायड करपाक आसतातच. सो पेशंट रिलीफ एड नेटवर्क जो आसा तो बेसिकली काम करता गरीब आणि जे लो लेवलचे लोक आसात जांकां समजा जर खंय मेडिकल एमर्जन्सी जाली जाल्यार त्या मेडिकल एमर्जन्सीच्या टायमार तांकां कशा पद्दतीन मजत करपाक शकतात. नॅशनल लेवलाचेर हें बऱ्यापैकी क्लिक जालें आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां जेन्ना उपासनान हें प्रेजेंट केलें तेन्ना ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद जजीसा कडच्यान मेळ्ळो आनी ताका गर्ल इन स्टेम हो एवॉर्ड ताका फावो जाल्लो आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना जकार्तान लास्ट जे 16 आणि 17 मेक हे कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना. ह्या सर्तीत वांटेकार जावन भारताचे प्रतिनिधित्व करपाची संद आपल्याक मेळिल्ल्यान आपल्याक खूब खोशी जाता अशें युनियन हायस्कुलाची विद्यार्थिनी उपासना कुमारी हिणी सांगलें. म्हाका खूब बरें दिसलें जेन्ना म्हाका प्रायजाक आपयलें स्टेजार तेन्ना म्हाका प्रावड फील जालें की म्हाका प्रायज मेळ्ळा आनी इंडियान 3 जाणांक प्रायज मेळ्ळा. एक म्हाका एक चेडो आहलो तमिळनाडूचो आनी एक आंध्राची चेडूं आहली. खंयचो प्रकल्प उबो करतना शाळेंतले शिक्षक आमचे पालक आनी तज्ञ मार्गदर्शकांची मजत भोवमोलाची आसता अशें विद्यार्थिनी कविता राठोड हिणें सांगलें. हमने ये प्रोजेक्ट बनाने का काम जनवरी के एंडिंग से स्टार्ट किया था और हम लोग फर्स्ट जो कंपटीशन था वहाँ सारस्वत जो स्कूल है उसमें हुआ था और वहाँ पे हम लोग नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए और वो बेंगलुरु में था और इसके लिए हमारे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है. उन लोगों ने हमको करपाच्या विषयाचेर हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीन देशासयत पुराय गोंयभर रॅली आनी बसकांचें आयोजन केलां. फाल्यां फातोड्ड्या ह्याच विशयाचेर एका सभेचें आयोजन केलां. तातूंत हिंदूंक एकठांय करून भारत हिंदू राष्ट्र करपा खातीरच्या विशयाचेर चर्चा जातली अशी माहिती भाग्यनगरचे आमदार टी. राजा सिंग हांणी दिली.
जागृति समिति के तत्वाधान में पूरे भारत में अनेकों जिलों में भारत बने हिंदू राष्ट्र यहाँ संकल्प लेकर अनेकों जिलों में अनेकों राज्यों में बहुत बड़े बड़े रैलीज हो, सभाएं हो या मौत कैनवेसिंग हो, बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो कल गोवा जो पवित्र क्षेत्र में मानता हूँ और इसी पवित्र क्षेत्र में फोंडा में कल हिंदू राष्ट्र सभा का आयोजन किया गया और बहुत भव्य रूप से वहाँ कार्यक्रम होगा क्योंकि प्रचार इराणात सुरू आशिल्ले झूज आणि होर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान जावपी उणो तेल पुरवठो ह्या फाटभुंयेर पुराय संवसारांत कच्च्या तेलाचें मोल वाडत आसा। ह्या फाटभुंयेर पुराय देशभर परत एक फावट तेलाचें मोल वाडलां। फाटल्या 10 दिसांत सरकारान तिसरे खेपे पेट्रोलाची दरवाड केल्या। आतां पेट्रोल 87 पैसे वाडला जाल्यार डिझेल 91 पैशांनी म्हारग जाला। फिल्म निर्माते, दिग्दर्शक आणि 57व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे संचालक आशुतोष गोवारीकर हांणी कान्स फिल्म फेस्टिवलाच्या माचयेवेल्यान भारतीय सिनेमाची आयची भाषा हे विशीं दूरदर्शनाकडेन उलोवप केलें। संवसारीक मळाचेर भारतांतल्या मातयेंतली काणी सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान पावोवप खूब गरजेचें आसा आनी इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान हे विशीं आमी काम करपाक सोदता अशें मत तांणी हे वेळार उक्तायलें। मुझे लगता है कि अभी का जो अपना दौर है, हर अपने जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अभी मिट्टियों की कहानी से बहुत प्रेरित हैं। अपनी संस्कृति की कहानियां, अपनी माइथोलॉजीज, अपना जो लिटरेचर है, उनका फोकस बहुत नेचुरली वहां पे अब हो गया है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन सिनेमा, क्योंकि उसमें एक अनगिनत ऐसी कहानियां जो कभी बताई नहीं गई हैं एंड मुझे लगता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अब उन कहानियों को आना बहुत ज़रूरी है। और अब इफ़ी के ज़रिए अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट उसमें करके उसको थोड़ा सा मैं और अगर आगे कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, तो आई थिंक आई फील सक्सेसफुल इन टेकिंग आउट दिस ईयर्स इफ़ी। 57व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आपूण चड करून म्हायतीपटाचेर लक्ष केंद्रीत करतलो। ह्या महोत्सवा खातीर गरजेचे सगळे विभाग सक्षम आसात अशें 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगलें। गोंय वैजकी महाविद्यालयात सान भुरग्यांच्या अतिदक्षता विभागाचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले। बऱ्याच काळा सावन सान भुरग्यांच्या अतिदक्षता विभागाची मागणी आशिल्ली, जी आयज पुराय जाल्या। ह्या विभागात सान भुरग्यां खातीर 30 खाटी आसतल्यो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। डिमांड एक आशिल्लो की NICU आमकां नवो 30 bedded NICU जाय आशिल्ले, सो he has got it from the time he has come, he has got it flushed and ते करपाक जाय, ते कमिशन करपाक ऑक्सिजन आमकां मातसो त्रास जातालो, खूब दीस पेंडींग आशिल्ले ते पयलीं। आनी आयज लोकांचो एक डिमांड हे आशिल्ले कंप्लेन की बाबा भुरग्यांक वी डोंट हॅव बेड्स इन द NICU, सो विदिन नेक्स्ट 15 days it will be fully 30 bedded, it will be fully ready. Already some beds have come, they just to come and so that आयुष्मान भारत आरोग्य विभागाच्या वतीन सुरू केल्ल्या आभात 100 कोटी नागरिकांची जोडणी जाल्या। हो एक विक्रम जावन आसा। फाटल्या वर्साच्या फेब्रुवारी उपरांत फक्त 15 म्हयन्यांत दुपेटीन वाडली। लागीं 50 कोटी खाती ह्या 15 म्हयन्यांत आभाक जोडली गेली। दर 2 ते 3 म्हयन्यांत लागीं 10 कोटी खाती आयुष्मान भारत येवजणे खाला डिजिटली जोडटात अशी माहिती ह्या अभियानाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। भारतीय लष्कर अधिकारी मेजर अभिलाषा बरक हांकां एकवटीत राष्ट्रसंघाचो 2025 वर्सा खातीरचो मिलिटरी जेंडर एडवोकेट भोवमान फावो जाला। मेजर अभिलाषा बरक सध्या लेबनानात एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या शांतताय मोहिमेच्या फाट्याचें फुडारपण करता। ती भारतांतली पयली लढाऊ हेलिकॉप्टर पायलट जावन आसा, जाल्यार हो भोवमान मेळोवपी त्यो तिसऱ्यो भारतीय आसात। जिनेवा उक्त्या टेनिस सर्तींतल्या दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या युकी भांबरी आणि न्यूझीलंडाचो ताचो वांगडी मायकल विनस हांच्या सांगातान ताणें निमाणे फेरयेत प्रवेश केला। तांचो निमाणो खेळ रोमेन आर्नेओडो आणि मार्क पोलमन्स हांच्या आड जातलो।
ओडिशाच्या चांदीपूर हांगाच्या अग्नी 1 ह्या शॉर्ट रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची यशस्वीपणान चाचणी जाली. अग्नी 1 हे भारताच्या सामरीक क्षेपणास्त्र कार्यावळीचो स्वदेशी बनावटीचो एक भाग आसा. हे क्षेपणास्त्र अल्प अंतराचे जमिनीवेल्यान जमिनीचेर मारो करपी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आसा. ही चाचणी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांडच्या आदारान जाली. अग्नी 1 हाची यशस्वी चाचणी म्हळ्यार भारताच्या रणनीती संरक्षण तयारीत आनीक एक म्हत्वाचो पावंडो आसा. हे क्षेपणास्त्र पारंपारीक आनी सामरीक दोनूय तरेचे पेलोड व्हरपाक सक्षम आसा आनी ताका जलद तैनाती आणि उच्च गतिशीलताये खातीर तयार केला. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.4 आणि उण्यांत उणें तापमान 27.2 इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान भेटयली 51,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां. विकसीत भारताचो संकल्प तरणाट्यांनी सिद्ध करचो, प्रधानमंत्री. अमेरिकेचे विदेश वेव्हार मंत्री मार्को रुबियो भारत भेटेर, क्वाड परिशदेत जातले वांटेकार. आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दिसाचे मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. जैवविविधताय सांबाळून दवरपाचे केले आवाहन. लोकभवनात आयोजित राष्ट्रीय युवा संसदेचे गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आणि केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण. आणि इंडोनेशियाच्या जकार्ता शारात जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय कोडेवर सर्तीत युनियन हायस्कुलाची विद्यार्थिनी उपासना कुमारी हिका मेळ्ळे यश. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.